नमस्कार. सडेतोड नाईक करेवळीत आम्ही आज परत लोकसभा इलेक्शनाचे विश्लेषण आणि एकूण दक्षिण गोंयांत जे कितें वेगवेगळी ताजी दक्षिण गोंयांतल्या मतदानाची तासां आसात ताजेर चर्चा करपाक जमल्यात. आमचे कडेन दोन मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसा एडवोकेट क्लेफाद कुतिनो आल्मेदा, तो राजकीय विश्लेशक, एक अर्थतज्ञ, कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट. तुका हांव येवकार दिता. ऑलवेज अ प्लेजर कम टू युअर स्टुडिओ. मोहनदास लोलयेकर, जो स्टुडंट एक्टिविस्ट धरून ते आतां एक सतत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवपी आनी खरें तें सांगपी, बेडम मुरवत दवरनासतना अशें हांव मानता. क्लेफाद, तुजे कडेन परत आमी चर्चा करीत आसात. मायनॉरिटी कम्युनिटीन, विशेषतः कॅथलीक कम्युनिटीन ह्या वेळा कम्युनल लायन्साचेर वोटींग केलां काय कितें? सोय, वी आर इन अ डेमोक्रेसी. येस. आनीक डेमोक्रेसींत सगळे कम्युनिटींक रिप्रेजेंटेशन मेळपाक जाय. सारकें. वेन यू डोंट गेट रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी कम्युनिटी, हय, देन that is not proper representative democracy. Correct. Now, first past the post system, yes, systemant minorities can never think of getting elected. Correct. Because it is inherently against the minority community. Now, there has to be some method whereby minorities can get elected. That is proportional representation. Te amge intun na. Correct. So how do you take this forward? Yes. So it is up to the political parties to see to it that all communities are represented in the parliament. Okay. Now from 2014 onwards, yes, amge Indian in UP 19% Muslim hai. Correct. In the entire country 16% Muslim hai. Correct. Now Muslim representation kitle ha in parliament? Correct. In the UP assembly. Sorry. How many Muslim ministers are there? Correct. Now all that I am trying to say is that everybody must have a pie, a share of that power pie. Ek zale. Now number two, all the minorities are pushed to the wall. Push the wall means they are not there in the power structure. And look at the kind of language the Prime Minister has used. Correct. During Gujarat riots, they said the camps where the rehabilitation were there were baby producing machines. Excellent. Tej Fatlan, there was this pink revolution, love jihad. At the election time, they spoke about Mangal Sutras. They spoke about Musalman. They said that OBC reservation will be taken away from Hindus and given to those who produce more children. Correct. Now in this set of situation, are you, when I mean you, is the ruling party not pushing them to the wall? One. Now will they not adopt tactics so as to come to power? Correct. And in this situation, according to me, if Muslims go to Uddhav Thackeray, exactly, if Muslims are going to Uddhav Thackeray, correct, that means they are consolidating in favor of somebody who they see is a savior. Okay. And this time I am very clear, the entire minorities, to a large extent Dalits, yes, SC community has gone on one side, that is the India Alliance. Wait, one more thing. Okay. Now I'll continue this slightly further. I will say Catholic consolidation zala. I'm not saying no, but that is part of reverse consolidation, because in any case this 12,000 lead in Banauli, 12,000 lead in Veli, 12,000 in Nuvem was always happening. Correct. And only at times when there was a straight split, correct, or the people did not like the candidate, correct, you had Rama Angle winning there or Narendra Sabaikar winning there. Correct. So according to me this is nothing unusual. Correct. Absolutely nothing unusual. मोहनदास, BJPची मत कितें जाणा मरे, तुका ह्या वेळा पाद्री, चर्च, इन्स्टिट्यूशन आनी सामके असो प्रचार केलो की हिंदू आनी BJP अशी दोन विभागणी जाली. ते कितें म्हणटात, हिंदू केन्ना कम्युनल लायनीचेर केन्ना हिंदू वोटींग अजून करीत येयला. आनी तांणी पयलीं कितें आंकडेवारी ते म्हणटात की फ्रांसीस सार्दीन उबो राविल्लो, ताका सुद्दां 2,01,000 पडिल्ले. एल्वीस गोमसाक 21,000 पडिल्ले. सावयकाराक जेन्ना सामके कायतू, आवेर्तीन, पर्रीकारान तांकां तेन्ना हें पळय केल्लें, चर्चीक बी लागीं घेतिल्लें, तेन्ना सुद्दां 1,91,000 इतले वोट पडल्यात.
यावेळी तर रवी, बाबू कवळेकार, दिगंबर, सार्दीन लुईजीन तर घरांतल्यान भायर सरूं ना, पूण एका अर्थान ताणें BJPकूच सपोर्ट केल्लो. सो हे सगळे तरी आसतना ही इतली मतां भायर येवप कळ्ळें तुका? आतां हातूंत कशें जालें की विर्यातूक जी मतां पडली हय ती सगळी केतली हिंदूची आशिल्ली न्ही, हिंदूची आशिल्ली. आतां म्हाजो मुद्दो असो की तूं आतां मायनॉरिटीज वोट कॉम्युनल लायनीचेर गेला काय म्हण. हय म्हाजें मत अशें की गोंयाक स्वतंत्र जाय सान तशेंच चल्लां, करेक्ट. स्वतंत्र जाय सान तशेंच चल्लां. आनी हे मेजॉरिटी वाले जे आहा पळय ते आपल्याला ताका वचून गाडगुली पळयता म्हणटा पळय. नाजाल्यार एक सांग म्हाका, नॉर्थाक सदांच हिंदू कॅन्डिडेट कित्याक दवरतात? मेजॉरिटी वाल्याच्यान सांगपाच न्ही, एक कॅथलीक कॅन्डिडेट, एक मुस्लीम कॅन्डिडेट दिवया. तुगेलो हांगा काँग्रेसीन तेन्ना Just to stop, Peter Alvarez was the elected candidate from the north first, first. and Southak Mukund Chikre मुकुंद आयलो. शिकरे. सर. So ताजे नंतर जो हें जाल्लो पळय हय. तो तसोच उरला. आनी पिटर आल्वारीस हो तसो कॉम्युनल हितून ताका कॅथलीक म्हण कोण माननाशिल्ले. पिटर आल्वारिसाचे जे बाकीचे आशिल्ले तेन्ना म्हाका परिस्थिती वेगळी आशिल्ली रे. ओके. तेन्ना आतां पळय, मायनॉरिटीज हे आतां- विचारवंतांनी पडटाले. हय. आज तूं ना, ना, म्हाका आज दाखय, minority मोहनदास, आज तूं म्हाका फाटल्या 29 वर्सां दाखय की सेक्युलर कॅथलीक, सेक्युलर मुस्लीम. सेक्युलर पळय दोन गजाल सांगता. सेक्युलर कॅथलीक, सेक्युलर मुस्लीम आनी सेक्युलर हिंदू म्हणटा ती फकाणां. आनी तुमी आतां जे मायनॉरिटीज म्हणटा पळय, दलितां मायनॉरिटी कित्याक घालता तुमी? दलीत हिंदू मरे म्हळ्यार तुमी हिंदू म्हणटा का? म्हळ्यार सबंद ह्या स्ट्रक्चराक, मोदीच्या किंवा हाजी स्ट्रक्चराक दलितांक मायनॉरिटी घालता हाजर दलीत हे नॉट अ हिंदू अशें म्हणटा आसले ना तुमी? मायनॉरिटी म्हळ्यार तुमी ताका मुसलमान, कॅथलीक हाजे बरोबर दलितां एक कडेन अरे करता. तुम्ही पळय तुमी म्हणटात अरे मायनॉरिटी आतां मायनॉरिटी जाल्यार तांकां तिकेट दिवपाक नाका हे म्हणपी काँग्रेसचे आशिल्ले, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. पॉलिटिकल पळय पॉलिटिकल हाजेर आमी पॉलिटिकलच चर्चा करतात. तेच सांगता पॉलिटिकल हाजेर थोड्या प्रत्येकाक मरे दिसता की आपूण ह्याच हातूंत आपूण आमदार जावंक शकता, हय. सो खासदार जावंक शकता. सो प्रत्येक आपापल्या घोडीत जेन्ना मुखार दामता दिनाका जर तो असो न्ही की तांकां नाका म्हण आपूण जावचो किंवा आपल्याला कोणी तरी जावचो अशें प्रत्येकाक दिसता. तशें हें कांय ना की हें करपाक. पूण सबंद इंडियेक ज्या तरेन माहोल तयार जाल्ले, सबंद इंडियेकच माहोल तयार जाल्ले की जशें क्लियोपात्रान सांगलें की मंगळसूत्र हें तें. हांव एक मानता की मोदी प्रायम मिनिस्टर ज्या भाशणाचें लेवल आहा पळय तें प्रायम मिनिस्टराचें न्हीच. हांव ताका प्रायम मिनिस्टराची स्पिचीच म्हणना. त्यो कशें जाता की खंय 4 जाण टेबल घेवन बसून बरो मारतरे भाशण मारता पळय, तूं चोर तो फटींग. तूं अजून पर्यंतचे पंतप्रधान खंयच्याच पंतप्रधानाचे अशें फेस सगळे बरोबर आहा रे. पूण तूं म्हाका न्ही बरोबर मोहनदास तुका एक सांगता हांव, बाकीचे पंतप्रधान हे लिडर म्हणून आनी मोदी लिडर म्हणून तुमी फरक आसा न्ही. मोदी हो इलेक्शन ताणें आपल्या हड्ड्यार घेवन मुखार सरलो न्ही. पळय अरे तूं पण इलेक्शन स्टार तूं प्रचार- इलेक्शन हड्ड्यार पळय कित्याक वयतलो? तूं इलेक्शन हड्ड्यार पळय ना अरे एक ही लागली स्ट्रॅटजी. हांव तुका तेच विचारता. If that is, पळय, if that, पळय. if, wait, हय. Mohandas, हय. if that is the strategy, Yeah. then if people against whom he is talking, Correct. if they consolidate and see to it how they come to power, Correct. how they get some seats wherever possible. Now see, Adhir Ranjan Chaudhary lost to Yusuf Pathan Yeah. because the Muslims consolidated in favor of TMC. Correct. Correct. The entire Congress vote which was coming for Congress Correct. did not split this time. It went, so why that community should not think of getting some share of power Yes. in such a circumstances? नाही, ना, नाही, पूण ह्या आतां- दुसरो हांव आनीक सांगता पळय. हय. चड भुरग्यां हे भुरग्यां हिंदूक ना. गोंयाक गोमंतक म्हण हांव म्हाजे सांग समाजाक गोमंतक म्हणटा समाज कित्याक तयार जालो? हिंदू बायलो चड करता तें इल्लिगल करता. मुस्लीम एटलिस्ट लग्न जाता तो तलाक दिवं कितें दिवं हांकां खंयच्याच हिंदू लिडराक कापसतात ना की सांगपाक की गोंय हिंदूचे लोक 2-4 बायल करना म्हण. बिहारा वचून पळय सगळे कडेन पळय, महाराष्ट्रा पळय. आनी गोंयां तर हें हालीं बंद जालां. अदरवायज गोंयाक आशिल्लें तूं मानतलो, गोंयाक आशिल्ल्यो. सो एक खंयच्याय कम्युनिटीक तो 4 बायल करता, तो 3 बायल करता, हे म्हणटी परत तूं आपल्या कडेन पयलीं पळोवपाक जाय. दुसरें हांव सांगता की हें हाजो परिणाम कितें जालो? हाजो परिणाम असो की मायनॉरिटी चड हें जायत गेलो, फॅनेटीक जायत गेलो. हांव पळयता जेन्ना हांव कॉलेजींत आसतालो म्हाजे कितले फ्रेंड आशिल्ले मुस्लीम फ्रेंड. एकटोय तुका मुस्लीम म्हणटा तो कळनाशिल्लो. आमी हिंदू भशेन चलताले, सगळे बरोबर वताले. इनफॅक्ट हांव एक दीस हांगा शेख अख्तर म्हणटा तो म्हाजो फ्रेंड, आमी हांगेले रातीन येवपाक जागो ना, बस ना तेन्ना. हांव हांगा मस्जिदीक म्हाका न्हिदयलें ताणें, मस्जिदीक न्हिदला. सो हें कांय नाशिल्लें की एक हिंदू वता आनी थंय मस्जिदीक न्हिदता किंवा हें करता. हो हें तूं जेन्ना प्रत्येक खेपेक मायनॉरिटी आनी हे हिंदूची ही जबाबदारी आहा. हिंदूनी एक लक्षांत धरप, मेजॉरिटीन सदांच एक लक्षांत धरपा जाय की जो
मायनॉरिटी किंवा हें आहा तांकां तूं हें सांबाळपाक आतां मायनॉरिटी हांव अशें म्हणना की मायनॉरिटी कॉम्युनल जालें ना मायनॉरिटी हिंदूच्या चड कॉम्युनल जाला जायना न्ही ताजें कारण वेगवेगळें आसत की कशें हांव आतां पयर अझरबैजान गेल्लो अझरबैजान हांवें पळय मुस्लीम कंट्रीक बुरकी घातिल्ली म्हाका एक्क दिसलो ना बायल सगळीं हें आसात ताज्या वयर म्हाका हांव थंय हाच्या टेम्पलांक गेलो फायर टेम्पल म्हणटा तें फायर टेम्पलांक गणपतीची मुर्ती आहा नटराजाची मुर्ती आहा गोंयाक हे रोखडे बोळ मारता मरे हाजे उरलेले चर्चीची किंवा हाजे उरलेले एक मुस्लीम कंट्री जर अजून गणपतीची मुर्ती थंय प्रिजर्व करून दवरता हाजर सबंद कम्युनिटी तुका एक दिसना की एक समाज आक्रमक जाता की दुसरो समाज आक्रमक ऑटोमॅटिक जाता आक्रमक ना हांव तेच म्हणटा आमी खंय प्रवास करता इंडियन राजू अकॉर्डिंग टू मी द आन्सर इज फॉर अ मेजॉरिटी the protection of that community is based upon its numbers and for a minority he will have to depend on the majority for protection. No, he sudden that is not clever. I will give you some good examples. Within majority आता आम्ही चंद्रकांत केणियाचें नांव दिवपाक सोदताले आखे हेका रस्त्याक ओके तो रस्तो चर्चीच्या मुखार म्हणटा दिवप ना म्हणून आनी मागीर येदो व्हडलो बॉल कॉम्युनल म्हणून आरोप केलो हिंदू कोणी कितें केलें जाल्यार दुसरी कॉम्युनल दीज आर स्पेसिफीक इश्यूज नाही पळय तो ना पळय हें मरे हें आतां गोंयाक वाडलां गोंयांत दोनी सायडीन वाडलां ताजें कारण सांगता हांव तुका एकच रातीक शिवाजी महाराजाचे कितले पुतळे जाले एकच राती जाल्ले जाले कित्याक जाले ताजेर कोण जाप काडना कित्याक भावना दुखवता लोकांल्यो अरे एक स्वतंत्र जाल्यार कितलो तेंप जालो शिवाजी महाराज सगळ्याले दैवत शिवाजी महाराज आमी शिकला शिवाजी महाराज आमी मानतात पूण शिवाजी महाराजे तूं पर्टिक्युलर एक एजेंडा मुखार घेवन खंयच्याय तरी एक राष्ट्रपुरुशाक मुखार काण ते कम्युनल वातावरण जर करपाक पडटा तें वायट ना पूण मोहनदास हांव तुका तेंच म्हणटा मरे हांव तुका म्हणटा अशें जेन्ना शिवाजी महाराजाचो पुतळो करपाचो प्रयत्न जालो दोनूय समाजांतले लोक एकठांय येवन ताजेर चर्चा कित्याक जाली ना एका तेंपार जाताली एक्झॅक्टली म्हाका उलोव न्ही ओपिनियन पोलान भितर दोनी समाज एकठांय येवन लढले कॅथलीक समाज चड प्रखर तरेन लढलो ताजी आयडेंटिटी ताका गोंया कडेन सदांच दिसता हिंदूक ती दिसता पूण तांगेले चड दिसता सामकें आनी ताणें गोंय सांबाळून दवरलां मान्य करपाक म्हणून ते एकठांय येताले हांव तांचे विरोध ना हांव तुका डेविल एडवोकेट जावन तुका हांव काय प्रश्न करता हालीं जेन्ना कम्युनल डिवायड जाता तेन्ना हिंदू बरोबर ताट मानेन उबे रावपी आयकय ताट हांव तेच म्हणटा मरे आमी ताजेर तुवें दक्षिणायन परिशद केली कितले मायनॉरिटी कम्युनिटींतले लोक आशिल्ले ना दोन गजाल सांगता हातूंत मला डिफरन्स सांगता हिंदू आनी मायनॉरिटी हातूंत डिफरन्स इन्क्लुडींग क्लेबर हिंदूचे भितर आमी उदाहरण हांव म्हाज्या खंयच्याय देवाचेर खंयच्याय राष्ट्रपुरुशाचेर सडेतोड स्पश्ट कितें सांगपाक हांव तूं हनुमान ना हाका मातसो रावचो पडटलो कित्याक चर्च प्रेशर उरत तांगेलें तशें चर्च प्रेशर चर्चाचेर तो बिशपाचेर उलोवपाक हांव फाल्यां खंयच्या स्वाम्याचेर उलय म्हणलो किंवा आनी कोणाचेर उलय म्हणलो हांव बिंदास बेधडक उलयतलो हे मातशें हिंदूच्या भितर मातशें आसा म्हळ्यार ज्या तरेन आहा पूण प्रॉब्लेम आतां कितें जाला की हिंदूच्या बाकीच्यांक अशें फितोवन आतां कट्टरवाद तयार करपाक जाला हिंदू हो कट्टरवादी नाशिल्लो तसो पळोवपाक गेल्यार कट्टरवादी न्हीच हिंदू खंय कट्टरवादी आहा न्ही ते सदांच एक उदाहरण कितें दिता जाणा तूं काँग्रेस आसतना दंगली जाताल्यो आमचे वेळार एक दंगली जाता पळय काँग्रेस आसतना दंगली जाता म्हणटा तेजें दुसरें उदाहरण सांगता तुका एक चोर आशिल्लो तो म्हणटालो तो अशें म्हणटालो की चोरी भरपूर जाताली म्हण तोच करतालो चोऱ्यो आनी आपूण जेन्ना बाकी हातूंत आयलो पुलिशी आयलो आपूण चोरी जायना कित्याक तो पुलिशी आहा चोर बरें ओके बरें सो हे चोरच जर चोरता आनी मागीर एक खंयच्या पोजिशनाचेर येता म्हणटा चोरी जायना बरें ओके बरें हांव तुका परत दक्षिण गोंयचेर येता एक गजाल तातूंतल्यान प्रामुख्यान आमकां दिसली की कॅथलीक कम्युनिटीन 100% भायर येवन वोटींग केलां आनी कॅथलीक कम्युनिटी सदांच ओपिनियन पासून आतां ह्या वेळार चड ते कित्याक दिसलें अकॉर्डिंग टू मी देर वॉज another big factor there. So the entire movement of various groups ते इकॉलॉजी जावं एनवायरमेंट जावं म्हादय जावं नुस्तेकार जावं मागीर कोळ इश्यू जावं दत्तानमार प्रोजेक्ट जावं ऑल दीस हॅज इट्स बेसीस इन सालसेट एक दुसरें म्हळ्यार
this time it was not the campaign by the Congress party to disrupt the Congress. He was a Congress candidate. No, but Congress was not there. Congress was not there. So the These are entire people's it was people's movement. It was people's people who took over the agitation. Okay. And people movement. लोक मरे. it was लोक मरे. activist. लोक खंयच्याय कामाक लोक सक्कत एकसाय येनात. ना. सो पीपल मुवमेंट म्हणटा तो चर्च मुवमेंट असं बीजेपी म्हणटा. ना No, no. तसे जर म्हणतात तसे जर ऐका एक मिनिट No. पीपल्स मुवमेंट वा जर चर्च मुवमेंट जर बीजेपी जर म्हणटा तर प्रमोद सावंतान सबंद बीजेपीचे हाणें राजीनामा दिवपा जाय कित्याक तें सांगता कित्याक ओपिनियन पोल जिखले ते तांकां लागून न्ही सारकें. म्हणनाले आमी कोण उरता आशिल्ले आमगे तालुको उरता आशिल्ले सो सोडा आनी तालुको जॉयन जाय मरे आतां तांकां लागून तांगे सद्दां पुजो करपा तुमी फोटोगां कित्याक आमी जर आज चीफ मिनिस्टर आसा कोण तरी आसा तर तुका तांकां लागून आसा म्हण But मोहनदास- म्हळ्यार कृतज्ञपणाचो कळस न्ही म्हणजे तुमकां फायद्याक जेन्ना कॅथलीक मेळटा म्हळ्यार पर्रीकरा बी जेन्ना फायद्याक कॅथलीक मेळटा तेन्ना कॅथलीक जाय राव रे. अशी भुमिका करपा जायना जर रॉंग आसा वन मिनिट म्हाका एक सांग. कॅथलीक जर रॉंग आसा तर कॅथलीक रॉंग म्हणून सांगपाची कापासात दवरपा जाय मत मेळटली काय ना मेळटली हो प्रश्न ना तुजे हांव ताजें आनीक उदाहरण सांगता तुका हांव मुद्दम हें करता आमच्या लोली गांवांत एक चर्चीच्या प्रॉपर्टीक एक हिंदून जागो घेतलो सबंद चर्च कोत्र जाली सगळे म्हाजी वार्डांतले म्हाजे वोटर ते आनी तो ताका कोण हें करपाक तयार ना कित्याक एक प्रॉपर्टी घेतली ताणें चर्चीची विकती घेतला फुकट न्ही कोण तयार ना बीजेपी वाले तयार ना हांव ताजे फाटल्यान उबो रावलो हांव म्हणलें वोटींग आनी हें बाकीचो हें पकडो कायद्यान पयशे दिवन तो जमीन घेता ती चर्चीन घेवं चर्चीची तूं विकता आनी तो घेतलो न्ही सो ही कापस्ताद पॉलिटिकल लिडरां ज्या दिसा येतली त्या दिसा बंद जावंक शकता हांगा आपल्या सोयीनुसार भुमिका घेवपाक रॉंग ते रॉंग मोहनदास एक सांग म्हाका हांव तुका आनी एक प्रश्न करता तसो ह्या वेळार हें जें पळय ध्रुवीकरण आसा तें सारकें परफेक्ट जालें काय कितें कारण तें आमकां दिसलें नॉर्थ गोवान खलपाक जी मतां पडली ताका ताजें ओन पळय जें तो आपलो इलाका म्हणटा मांद्रे पेडणे मतां पडली नात ताका ज्या अर्थी मतां अशीं पडल्या ती फक्त मायनॉरिटी आनी थोडी हिंदू काय म्हणून मागीर तें ध्रुवीकरण न्ही ते हांव तुका तेंच म्हणटा एक्झॅक्टली हांव तें सांगता हांव तुका म्हणटा अशें की ह्या इलेक्शनाक ध्रुवीकरण परफेक्ट जालें हिंदू आनी कॅथलीक ध्रुवीकरण परफेक्ट करपाचें कारण हेच लोक ज्या तरेन फेसबुकाचेर हाजेर ज्या तरेन प्रचार अपप्रचार चलता हो अपप्रचार हांवें हाजे पयलीं पळयला आमच्या भुरगेपणाक बी अपप्रचार नाशिल्लो कांयच नाशिल्लो आतां प्रत्येक गजालीक तुमगे भावनो दुखयता माझी भुरगेपणाक कोणाली भावन दुखला तुका सांगता जेन्ना हांव 7वी आशिल्लो हांवें देवाक हें केलें पूण कोणाली गांवां भावनो दुखलो ना सारकें अरे कोणी कोचून भुरग्यांनी केलें सो आतां तुका उलयल्यार भावन दुखता म्हणटा म्हणल्यार उलयतना सुद्दां तुवें विचार करपाक हांव पूण मागीर हें आतां हें हांव त्याच मुद्द्यार येता हांव मुद्द्यार तें येता की एक फोर्स गोंयान भितर जावपाची गरज आशिल्ली की ही भावना दुखोवपाचें कारण न्ही ताका रायट मागीर हो जो पळय कितें विचारवंत बुद्धीवादी उबो जो मनीस आशिल्लो जो फाटल्या 10 वर्सां पयलीं सुद्दां तो ताट मानेन उलयतालो तो कित्याक न्हिदलो फाटल्या 10 वर्सां न्ही 10 वर्सां न्हिदलो म्हळ्यार कितें सांगता ताका मरे एक सरकाराची भुमिका गरज पडटा आतां आमच्या वेळार आंदोलन जाता आतां आंदोलन कित्याक जायना चड मोठी ताजें कारण कितें की सरकारी समंजस उरची पडटा सरकारी संवेदना हिनून कोता येना संवेदना उरपा जाय सरकाराक जर कोणी जर आंदोलन करता त्या आंदोलना फाटलो हेतू फक्त आपल्याचे विरुद्ध असो न्ही तर ताका कितें तरी उरतलें ही भुमिका सरकारान तयार उरपा जाय आज कितें जाता आतां तूं कितें उलयलो न्ही तूं कितें उलयलो न्ही तूं कितें उलयलो झुंडूशाही 500-600 रस्त्यार देंवतात झुंड एक सांग रे एक सरकाराचें काम न्ही एक सांग प्रत्येकाले जर इंट्रस्ट हातून कार्यकर्त्याले जर इंट्रस्ट तयार जाले तेन्नाच सरकार ताचेर एक्शन घेवंक शकता हांव म्हणटे अशें त्यागाच्या भावनेन लोक उबे राविल्ले काय ना त्यागाची भावना फाटल्या 10 वर्सां नाच जाली कारण इंटरेस्टेड पार्टी तयार जाल्यो इंटरेस्टेड पार्टी तयार जाल्यो आनी जे सरकारान जे आसा पळय तें सांगता तुका हांव सरकार आतां तूं एक गजाल सांग म्हाका 50% कन्सेशना वेळार किंवा बाकीच्या जे आंदोलन जेन्ना आमी एमजी विरुद्ध केली एमजीन केन्नाय अशें म्हणलें ना ताई उरूंक हेणें की अरे हो हें करता हाका बुद्ध शिकोवया ही भावना नाशी सरकाराची सरकाराची भावना ही आसा जाता बुद्ध शिकयल्यार जाता म्हणपी लोक आशिल्ले न्ही सरकाराची भावना but I have a different take on this. See, there are two things that are happening. Is after 1991 onwards, after the new economic reforms, this issue of movements, civil society coming and demanding something, student movement, farmer movement, labor movement, this is collapsing. Exactly. This is collapsing because it is more and more
of yourself and how I will benefit. but this is but one. This is one. This is one. And the आत्मकेंद्रित government. जगातलो आत्मकेंद्रित सगळ्यात चड समाज हा अमेरिकेक पण अमेरिकेत रावता आणि पॅलेस्टिनाक सपोर्ट करता युनिव्हर्सिटीज Correct. स्टुडंट मुवमेंट लोक इंडियनच कित्याक जालें Next one part is next is the government is also acting in such oppressive manner. हांव तेच सांगता गव्हर्नमेंट तुका एक हांगा university गव्हर्नमेंटाचो रोल college आहा Ambedkar talks म्हणून जाता Ambedkar, they always have their talks. They are unable to have their talks. One. Number two, no society is able to function with FCRA. Under the Foreign Contribution Regulation Act. See, almost every institution is facing a problem of funds. Okay. Because you have to give every detail of the fund, and so many institutions are closed today. Let us not name them because they will come under attack. But those organizations which were helping such movements are closed. Nothing is wrong. Oxfam is closed. Yes. So like that. त्या देखूनच हांव सदां सांगता की जो शासनकर्ता आहा त्या शासनकर्त्याची जबाबदारी की दोन्ही सगळी कम्युनिटीक आपण बरोबर कितें एक फावट तूं सत्तेर आयलो की तेन्ना तुवें आज असं जाला की सत्तेर जे येणारे आहा पळय ते हाका खतपाणी घालतात आमदार लोक खतपाणी घालतात की आपल्यालो बेज करपाक ह्यो फूट घालतात तूं अशें म्हणटा की बीजेपीन मायनॉरिटीक लागीं वचपाचो इल्लोय प्रयत्न करूं ना पण बीजेपीन मायनॉरिटी दोन गजाली मायनॉरिटी एक मंत्री आसा तांचो तो पयलीं ना ताई वेळार मी एक कॅथलीक उरतालो एंथनी डिसोजा तांचो एक आसा ताजे नंतर 33% कॉर्पोरेशन दिल्या 33 एमजी वेळार 33% रिप्रेझेंटेशन तिनाक एक मंत्री कॅथलीक राजू from 33% 1962 from the time of elections it is the number is fixed. Now it is increased 40 now 24 40 झाले the number has slightly increased but it is ratio is remaining the same. 33% तिनाक जर एक मंत्री कॅथलीक करताले पयलीं सान तर 33 बीजेपीन कितें व्हडले हें केलें आज बीजेपीक तुमी पळय ते त्रास करतात एका तेंपार 14 बीजेपी MLA भितर 7 जाण कॅथलीक आशिल्ले तेन्ना बीजेपी कम्युनल नाशिल्ली बीजेपी पळय if you give 7 ministries to remain in power for to have your numbers then you don't say that they are there because of to represent the community. They are there for self-interest. Okay. See, but church was supporting Manor Parrikar. म्हणून सांगता की चर्च तितलीच रिस्पॉन्सिबल हांव पळय हांव उलयतां आतां चर्चीचेर उलयतरे जाय जाणां दिसतालें की मोहनदास जितलो चर्चीचेर उलोवंक शकता तितलो हांव सांगला आतां की हांव हिंदूच्या हाजेर उलयतां म्हाका तेंच तुजें ओपिनियन जाय हांव सदां आज जर बीजेपी मारू अशें जर मायनॉरिटीक दिसता तो मारू हाडपाक कोण कोण आसा मारू हाडपाक सगळे चर्च ना चर्च जर आसा आज आनीक दुसरें हांव सांगता की चर्च आतां व्हडली उलोवं चर्चीचेर ते बाकी आतां NGO आहा पळय ते कांय उलयना पर्यावरणाचेर मेजॉरिटी जमीन विकली त्या चर्चीन न्ही ताळगांवाक जमनी विकल्यो कोणाल्यो चर्चीची मर्ज्यो प्रॉपर्टी कित्याक विकल्यो विकनासतना दवरपा जातालें न्ही तुज्यान चर्चीक जर इतलेंच दिसतालें की एनवायरमेंट उरपा जाय मोठी मोठी बिल्डींग येवपा जायना शेतमा कामत्याचे मळी फुलपा जाय तर तूं जमीन विकनाक मरे हांव जमीन विकतलो पळय गजाल कितें सांगता हे कांय NGOचे आनी हाजे हांव सदांच म्हळ्या आतां तूं जमीन विकता कोण एक गांवचो कोण मनीस आपल्या जमीन विकता आनी जमीन विकता ताणें बिल्डींग बांदून वचो म्हण तूं झगडटा अरे तूं विकलीच कित्याक तूं विकनाका आनी मागीर सांग न्ही हांवें विकप जमीन आनी मागीर तो रोल घेवप रॉंग आनी हाजेर चर्चीचेर बाकीचे पॉलिटिशियन कित्याक उलयनात की मताचो हाका लागून हांव क्लियरपत कितें म्हणटा की वाय नॉट चर्च कम आउट विथ ए एक्झॅक्ट प्लॅन गोंयचो मास्टर प्लॅन आमकां हें जाय आमकां हें नाका तू सांगत कम आउट विथ ए प्लॅन आय विल बी व्हेरी हॅपी विथ दीस पोझिशन आतां मोहनदासा गेलो हांव आन्सर करता सी वॉट हॅपन्स इज सिन्स वी वर ऑन Manohar Parrikar 2012 the BJP ripped the harvest of the same advisory which the church has given today. Correct. If he has come to power, it is based upon the advisory of the church. They cannot run away from this. Now, as far as your movements are concerned and whatever Mohandas has said, see, according to me, this is the responsibility of the government. कित्याक सांगता खंय कितें येवचें how much land can be converted, how much land can be sold, how much it can be built. This should be a policy of the government. And once that is decided, who is government? No, एकूच प्रश्न करता. Who is government? If church is part of the. I am telling you, church, whenever it sells property, it is acting as a landlord.
Correct. It is Church acting is as a a landlord. Church is a landlord now. It is acting डबल as a स्टँडर्ड landlord. घेवपाक जायना. See, acting- नो डबल स्टँडर्ड See, तूं लँडलॉर्ड म्हणटलो आणि सोशल तू हे काम करपाक जायना. हांवें ठरोवपाक जाय की हांव म्हाजी जमीन विकचो ना. It is basically market economy. Huh? So it is basically चर्चीक मार्केट इकॉनॉमी कितें रे? चर्चीक मार्केट No, इकॉनॉमी you are getting एक price. इंडिविज्युअल मनशाक You are मार्केट getting price. You are selling. गरज कितें आहा चर्चीक? According to me, this has to be decided by the government. आमकां कितले फ्लॅट्स जाय, कितले अपार्टमेंट जाय, how much we can build, how much we can build. This has to be decided. हो क्वेश्चन केन्ना तरी येवचें ना कितें? की चर्ची कडेन लँड खंयच्यान आयली. न्ही चर्ची कडेन लँड आयली तर चर्ची कडेन आमगे हो म्हाजो मुद्दो सदांच हांव आमच्या देवळा कडेनूय म्हणटा की देवळा कडेन लँड खंयच्यान आयली. Exactly. हे देवूळ हे जे आपण तांचे कडेन लँड येतना सगळी जर बरोबर आयले तर तुजे कडेनच लँड कितें आयली. Correct. सो तुमी तेन्ना हुशार आशिल्ले तुमी रजिस्टर केली. Correct. म्हाजे आतांय तेव्हा प्रामाणीक श्रीमंत मत. लोकांनी संशोधन कितें जालां श्रीमंत लोकांनी मरे आपल्या चर्चीचे मेंबरशीप मेळची कोमडतीची मेंबरशीप मेळ्ळी हिंदू देवळाची म्हणून जमनी दान केल्यो. तो इशू हांव म्हणना. आज जमनी आज दान आज केली चो वेगळी- आमचो विशय आमचो विशय असो चर्चीक जर गोंय वेगळें वेवस्थीत चलिल्लें जाय समाजकारणान चलिल्लें जाय आनी ताजे खातीर तांकां जर राजकारणाचेर प्रभाव घालपाक जाय जाल्यार दे शूड हॅव देर आयडियोलॉजी व्हेरी क्लियर. हांव कितें म्हणटा गोंयांत गोंय कशें चलचें गोंय कशें चलचें हाजो तांचे कडेन मास्टर प्लॅन आसपाक जाय. न्ही म्हाजो मुद्दो क्लियर तो हो जरी सरकाराचेर म्हणलें सरकाराची जबाबदारी आसात कितें करपाचें तें पूण सरकाराचें कशें जाता की जेन्ना हांव एक जमीन घेता आनी हांव जमीन घेता तेन्ना हांव थंय कितें तरी डेव्हलप सो चर्च आनी दुसरें तुमी सांगता तशें की चर्चीक मार्केटाचो प्रश्न ना चर्चीक पयशांची गरज ना आसा देवळाक पयशांची गरज आसा म्हणून तुमी बिल्डींग बांदनाका मरे जर चर्च अग्रसाळा आनी कितें चर्चीच प्रॉब्लेम तो न्ही. चर्चीच कितें जालो चर्च हॅज बिकम ए लँडलॉर्ड नंबर वन. आतां थंय एनक्रोचमेंट जावपाक लागला म्हणून चर्च कितें करपाक लागला चर्च कटकटी नाका त्यो विकून उडोवप. दोन This is the process. Now, हांव कितें म्हणटा तुका see if it let us take very clear paddy field there. It's a church paddy field. Now paddy field cannot be converted. Mohandas paddy field घेता because you know I have the capacity to convert. तू म्हटलो ते paddy field door मरेत ना he said that they are selling it because they can't put it to use. So why keep a resource unused? तू घेता but you are buying it because you can convert it. You have the capacity to convert. So this is what has to be prevented. Church is not converting. Church is not converting. What is that? Church is not converting. Church is I don't know to what extent they are converting. So ते कितें जालां whether church is converting हांव तो प्रॉब्लेम घेत ना म्हाजो प्रॉब्लेम असो जेन्ना हांव खंयची जमीन घेता तेन्ना हांव मागीर फ्युचरान मागीर कशें जाता तें पळोवन घेता. तूं विकनाका तो कन्वर्ट कशें करतलो. No, but विकनाका that resource has to be put to use. So मागीर निमाणे मागीर कन्वर्ट केलें म्हणून बॉल मारूंक हांव आतां निमाणे परत येता आमच्याच मुख्य इश्यूचेर. चर्च आनीक हिंदू संस्था हिंदूच्याय स्वाम्यांनी आव्हान केल्लें सो ह्या संस्थांनी आव्हान करचेंच न्ही. संस्थांनी आव्हान न्ही हिंदूचे अनेक स्वामी आतां इलेक्शनाक उबे रावपाचे सामके बाई पुरपुरून रावताले. कोणाक कितें कोणाक दुखता म्हण कोण तोंडाक मुगांक गुळणी घालून बसला पूण हिंदूचे काही स्वामी अशे उसळटाले. महंत इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. करेक्ट. सो तें सांग तुका आनी पाद्री जर इलेक्शनाक उबो रावलो तर हे बॉम्ब रावल्या मरे हे पळय रावल्यात पाद्री रावल्यात जिखूनय आयल्यात केरळांत. हांव तुका ताय फुडलें विचारता ह्या वेळार केरळांतल्या कॅथलीक कम्युनिटीन बीजेपीक सपोर्ट केल्लो. करेक्ट. Yes, केला. So section of Catholic is supported it. So हाजो अर्थ असो की एक पॉलिटिकल संभ्रम हे सगळे धार्मीक संस्थां भितर आसा. आमी सोयीक लागून ताणी सपोर्ट घेतात सोयीक लागून सपोर्ट घेनात. तुजें मत म्हाका जाय ह्या अशे तरेच्या धार्मीक संस्थांनी राजकारणांत पडप काय ना. न्ही धार्मीक संस्थांनी म्हाज्या कोतान राजकारणाक पडोवप ना म्हणजे कशा द्वेशाचें राजकारण करपाक पडोवप ना. अकॉर्डिंग टू मी द्वेशाचें राजकारण करपाक खंयचोय स्वामी उरूं खंयचीय चर्च उरूं कोणी मौलवी उरूं हांणी द्वेशाचे दुसरी धर्माच्या विरुद्ध उलोवपाक किंवा दुसऱ्या धर्माच्या विरुद्ध इन्स्टिगेट करपाच्या राजकारणाक तांणी पडचें न्ही आनीक तांकां पडपाक खंयचोच अधिकारय म्हाज्या कोतान ना. सारकें. तुका कितें दिसता church should walk in a direction to protect the constitution. This was the election to protect the constitution and to a large extent if the church has played a role in protecting the constitution
आय थिंक वी कॅन ओव्हरलुक इट. गुड. व्हेरी नाईस. नाही नाही ह्या हाजी जे हे इलेक्शन आशिल्लें पळय ह्या इलेक्शनाचो एक हेच तसो आशिल्लो की अशें जाल्लें की कॉन्स्टिट्यूशन नाही हांव जरी फायनली लेट अस लुक एट राजू पळय कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, योर प्रेस फ्रीडम इज इन डेंजर, civil liberties are in danger. So in all such situations, the election commission conducted election which was certainly not fair. So in such a situation, if an institution takes a stand to back up the constitution, I think it is time to overlook. Thank you. एकच मिनिट. जसे राहुल गांधीन सांगला की तुम्ही जे मायनॉरिटी म्हणटा पळय हांव मायनॉरिटी म्हणणार राहुल गांधीक हांव सपोर्ट करता त्या 90 टॉप IAS ऑफिसरां भितर टॉप देश चलोवणाऱ्या तिगूच जाण जर बारीक समाजाचे उरतात म्हळ्यार हिंदूचे किंवा कोणाचे तर खंय तरी हें जावपाक जाय न्ही. 90 ते 3 म्हळ्यार कितें जालें रे. हांव ह्या कार्यावळीची समारोप करता की जर म्हाका आतां दिसलें की म्हाका दिसलें मोहनदास मातसो वेगळो उलयतालो पूण मोहनदासय तुजे सुरात सूर घालून उलोवपाक लागलो. सो म्हाका डेविल्स एडवोकेट रोल प्ले करचो पडलो. हांव जाणा चर्च इन्स्टिट्युशनाचें काम, चर्च इन्स्टिट्युशन ओपिनियन पोल धरून तें आतां एक गोंयच्या कल्चरल आयडेंटिटी खातीर प्रयत्न करता आनी ताजो रोल म्हजे सारक्या मनशाकय आवडटा. कारण ही जी पळय गोंयची आयडेंटिटी हांव म्हणटा जी ओपिनियन पोलांत आशिल्ली ती खुबशे लोक विसरल्यात आनी आतां 62 वर्सां नंतर गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ एक झारखंडच गोंयांत आयला. सो जालां अशें की हिंदी स्पिकींग पीपल आमी मराठी कोंकणी म्हणून झगडटाले. आज अशें जालां की आनी थोडे तेंपान सर्वे जर घेत गोंयच्या भाशीकाचो हिंदी चड जातले. कारण आतां ऑलरेडी गोंयच्या लोकसंख्ये इतलोच एक वर्ग हिंदी जावपाक लागला ऑलरेडी. एक्झॅक्टली. सो हो जो पळय धोको आसा हो धोको हांव तेच म्हणटा हो धोको कसो तरी आमकां हो धोको हें करतले. हांव तुका एकच सांगता एज ए पॉलिटिकल लिडर न्ही गोंयांक स्पेशल स्टेटस दिवपा जाय. अरे बाबा हे सगळे आनी जर हाका दिसता कोणाक श्रीपाद नायक कितले मतांनी आयला तर तांणी एक काम करचें की गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिवपाक जाय आनी दिस इज अ हाय टाइम टू गिव. दिस इज अ टाइम जर तांकां दिसता की मायनॉरिटी हे सगळे दिस इज अ टाइम ऑफ स्पेशल स्टेटस बिकॉज बिहार मे गेट इट, आंध्रा मे गेट इट. अलॉंग विथ दॅट आमकां पळय स्पेशल स्टेटस कोणाकय मागलो म्हणून मेळना. बिहाराक सुद्दां तो कितलो मेळटलो आनी तांकां कशे तरेचो स्पेशल स्टेटस जाय म्हाका उलयता हांव. आमकां गोंयाक स्पेशल स्टेटस जाय जाल्यार एक आक्रमक आंदोलन जावचें पडटलें. ताका कल्चरल आनी तें जातलें जाल्यार हिंदू क्रिस्तांव मराठी आनी कोंकणी ह्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन एक तांणी म्हणचें पडटलें हे राजकीय पक्षाक आमी माननात, आमची लोकशाय आमी आमची आयडेंटिटी दवरपाक जाय. बाणावली केळशी किंवा हरमल वतरे हिंदी उलोवची पडपा जायना आमकां कोंकणी उलयली जाल्यार कोणी. आनी तुका सांगता ही चळवळ परिस्थिती जर हांव आतां निमाणे कडेन एकच सांगता निमाणे कडेन की ही चळवळ जर खर जाली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता मागीर आमकां चिंता पडचें ना की चर्च कितें भुमिका न्ही घे. बाणावले एकलो हिंदू रावन सुद्दां जिखून येतलो आनी उत्तर गोंयांत आयला आनी उत्तर गोंयांत आमी एक कॅथलीक सुद्दां म्हाका दिसता अशे तरेची चळवळ एक घटमूट गोंयच्या आयडेंटिटीची प्रखर चळवळ आमी करूं शकता काय कितें. आपसांतले मतभेद पेल्यान उरतात काय कितें, आमी बारीक बारीक स्वार्थ आमचो हुपतात काय कितें, ही अशे तरेची चळवळ आमकां जाय. म्हाका दिसता आमी जापो डायरेक्ट दिलना पूण इनडायरेक्टली मायनॉरिटीनी कम्युनल लायनाचेर मतदान केलें काय हाची जाप दिल्ली आसा. दोगूय जाण समाज एकठांय येतले तेन्नाच गोंय वाचून उरतलें आनी हें वाचून उरपाची प्रक्रिया आतां आनी घटमूट आनी खर जावपाची गरज आसा. तुमी दोगूय जाण आमचे कार्यावळीन आयले आनी कांय मातशी एकतर्फी चर्चा जाली पूण आमी बरे तरेन ही चर्चा केली अशें म्हणटा हांव तुमचे काळजांतल्यान उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.